ಜಗದೀಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಶರಣು, ಪರಮೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಶರಣು. जय जगदीश्वर जय परमेश्वर, जय जगदीश्वर जय जगदीश्वर जय परमेश्वर, जय जगदीश्वर जय जगदीश्वर जय परमेश्वर, जय जगदीश्वर जय जगदीश्वर जय परमेश्वर, जय जगदीश्वर. ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಆನಂದದಾಯಕವು, ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಆನಂದದಾಯಕವು, ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಆನಂದದಾಯಕವು, ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಆನಂದದಾಯಕವು. ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬಂದಿಹ ಭಕ್ತರ ಅರಸೋಯೇ ದೇವಾ, ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬಂದಿಹ ಭಕ್ತರ ಹರಸೋ ಹೇ ದೇವಾ. ಜೈ ಜಗದೀಶ್ವರ ಜಗದೀಶ್ವರ ಜೈ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಜೈ ಜಗದೀಶ್ವರ ಜೈ ಜಗದೀಶ್ವರ, ಜಗದೀಶ್ವರ ಜೈ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಜೈ ಜಗದೀಶ್ವರ. ನಿನ್ನಯ ಮಾರ್ಗವನು ತೋರಿಸುವೆ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸು ಹೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನಯ ಮಾರ್ಗವನು ತೋರಿಸುವೆ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸು ಹೇ ಪ್ರಭುವೇ. ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ಮಣಿಯುವ ನನ್ನನು ಸಲಹೋಯೇ
ದೇವಾ ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಪಣಿಯುವ ನನ್ನನ್ನು ಸಲಹೋ ಹೇ ದೇವಾ. ಜೈ ಜಗದೀಶ್ವರ, ಜೈ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಜೈ ಜಗದೀಶ್ವರ, ಜೈ ಜಗದೀಶ್ವರ, ಜೈ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಜೈ ಜಗದೀಶ್ವರ, ಜೈ ಜಗದೀಶ್ವರ, ಜೈ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಜೈ ಜಗದೀಶ್ವರ, ಜೈ ಜಗದೀಶ್ವರ, ಜೈ ಜಗದೀಶ್ವರ. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगाच्या भावांनो आणि बहिणींनो, सक्राम्यात हुजीर आमी आसा, जिवंत देवा मुखार आमी आसा. ह्या देवा मुखार आमी धिमी घालून आसा आनी देवाचे उदर आमकां आपोवण दिता. साम पावलोन रोमागरांक बरयलें पत्र 14 स्वर 9 वळ अशें म्हणटा, सर्वेस्पर हांव जिवंत देव, हर एकलो म्हजे मुजीर धिमी आनी सरपडतलो आनी हर एकलो आपलो थाळो उबारून देवाक वाखाणतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हय मुखाच्या भाव भयणीनो, जिवंत देवा मुखार आमी आसा, जिवंत देवा मुखार धिमी आनी आमी आसा. आमचे थाळे उबारून देवाक आमी वाखाणूंक आमी आसा, देवाचें आराधन करूंक आमी जमल्या, देवाक आमी अर्घां दिवंक हांगासर आमी जमल्या. आनी हेज्या ह्या दिसा ह्या आराधनांत वेळ करशीत आसतना हो जिवंत देव आमकां आपयता ताच्या जिवंतपणांत वांटेली जावंक. अशें जावन नोव्हेंबर म्हयन्यांत आमी आसा आनी ह्या दिसांनी विशेश जावन सरल्या भाव भयणी सगळांच काडून तांचे खातीर मागोवंक ह्या सगळ्या दिसांनी, विशेश जावन नोव्हेंबराच्या पयल्या 10 दिसांनी पळय सभा आमकां विशेश आपोवण दिता. देखून ह्या आराधन विशेश जावन आमी भेटोवन दिवया आमच्या कुटुंबांत देवाधीन जाल्ल्या सर्व आमच्या मोगाच्या भाव भयणी खातीर. फाटल्या दिसांनी, फाटल्या वर्सांनी आमच्या कुटुंबांत देवाधीन सर्व भाव भयणी सगळांच काडया. ह्या आराधनांत तांकां आमी भेटोवन दिवया. हें आराधन तांच्या आत्म्याच्या सल्वासावा खातीर, पुलगाधीन असल्या आत्म्याक सल्वासाव मेळोन बेगीच सर्गींचे सूख लाभचे खातीर विशेश जावन हें आराधन आमी भेटोवन दिवया. सर्गींच्या मोगाळा बापा, तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता, देवा पवित्र आत्म्या, त्रिएक देवा, तुका आमी नमस्कार करता, तुका आमी आराधन करता, तुका आमी स्तुती करता. देवाचे उदर आमकां आपोवण दिता. तूं जावन आसा जिवंत देव. तुजे मुखार हर एक जीव धिमी आनी सरपडतलो, तुका वाखाणतलो, तुका अर्घां दितलो, तुजी स्तुती गायतलो. कित्याक तूं जावन आसा जिवंत देव. न्हय मेल्ल्यांचो तुजे मुखार कोणूच मरोंक नात, सकट जिवंत आसात. आनी आमी हांगासर ह्या देव मंदिरांत देवाक आमी आराधन करया. तुमची जबाब, आमी तुका आराधन करता येसुम्या. आमी तुका आराधन करता येसुम्या. तूं पुनर्जिवंत क्रिस्त आमच्या सुम्या. आमी तुका आराधन करता
करता येसुम्या मोगळा सोम्या आमच्या दोळ्यांतली दुकां तूं पुसून काडताय आमी तुका आराधन करता येसुम्या सोम्या तूं आमचो बरो गवळी जावन शांत नितळ उदका सरशी आमकां तूं आपोवन व्हरताय आमी तुका आराधन करता येसुम्या मोगळा सोम्या सर्गी बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात म्हणून सांगून आमकां बरवसो दिल्ल्या आमी तुका आराधन करता येसुम्या सोम्या तूं जावन आसाय खरो उसवाड खालो कातान उसवाडा सरशी आमकां आपोवन व्हरच्या आमच्या देवा आमी तुका आराधन करता येसुम्या मोगळा सोम्या आमच्या काळजाक बुजोवन दिवचो आमच्या मोगळा देवा आमी तुका आराधन करता येसुम्या मोगळा सोम्या तिसऱ्या दिसा मरणाच्या अकरेच्या दिसा आमकां पुनर्जीवन करन जिवंतपणांत वंटेली करच्या आमच्या मोगळा देवा आमी तुका आराधन करता येसुम्या मोगळा सोम्या आमचे पाप पुसून काडचे धुवन काडचे देवाचे शेळये आमी तुका आराधन करता येसुम्या मरण पडले हर एक भाव भयणीक सासण्याचे जिवीत फावो करच्या आमच्या मोगळा देवा आमी तुका आराधन करता येसुम्या तो जावन आसाय आरंभ आनी अंत आमचो मोगाल देव आमी तुका आराधन करता येसुम्या मोगळा सोम्या आमच्या पदकांत सोडवून दिवच्या आमच्या सोडवून दरा आमी तुका आराधन करता येसुम्या मोगळा सोम्या तुजे सरशी येतले हर एकल्याक तो शांत विषय दिवचो आमचो मोगाल सोमी आमी तुका आराधन करता येसुम्या मरणाचेर जायते वन जावन मरण दुस्पटावन जिविताची वाट दाखयल्या आमकां आमच्या मोगळा सोम्या आमी तुका आराधन करता येसुम्या दया करन बसया सोम्याचे आराधन आमी करता आसतना आमी परत गावया हे देवा बापा तू सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता ये पवित्रात्म्या तू सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 हालेलुया
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो, पुनर्जीवनपणा विशांत विशेष जावन याळ करूं, विशेष जावन मरण पावन देवादीन चल्ली ह्या पुनर्जीवनपणांत वांटेली जातात म्हणल्यार बरोवशां तांचे खातीर मागोवंक हांगासर आमी आयल्या. सोम्याक आमी अर्घां दिवंक जाय, कित्याक तो आमचो जिवंत देव, तो जावन आसा पुनर्जीवंत क्रिस्त. आनी देवाचें उतर कोरिंथीकांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 15व्या वस्वरांत सांपवलची बोवा पोरब्याची उतरां, निजाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या संवसारांत साबार धर्म आसात, साबार धर्माचे घडणार आसात, पूण ह्या संवसारांत एक मात्र रितो फोंड आनी तो जावन आसा सोम्या जेजू क्रिस्त आसो. कित्याक मरण पावन मरणांतलो जिवंत उठलो एक मात्र सोमी, तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. देखून मरण पावलेल्यांक मरणांतली उठयतलो म्हणून तो जामिनी जाला. देखून सोम्याचेर आमी दिश्ट घाली जाल्यार आमी भियेवची गरज ना, निराशी जावची गरज ना, कित्याक मरणांत सकट आखेर जायना, कित्याक सोम्यान आमकां वाट दाखयला. सोमी आमच्या मरणाक जामिनी रावला. कित्याक कशें आदामाच्या मरणा वरवीं ह्या संवसारांत मरण आयलें गी नव्या आदामा वरवीं, आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त, तें मरण ताणें दुस्पटोवन सोडलें. देखून सांपवल म्हणटा, हे मरण खंय आसा तुजें जैत, हे मरणा खंय आसा तुजें खोंस. कित्याक जैतान जेजूच्या पुनर्जिवंतपणान त्या मरणाक दुस्पटोवन सोडलें. कित्याक सोम्या तें मरण पावतल्या सकणांक तो जामिनी जाला, ताजे थंय बावर्त दवरलेल्यांक तो पुनर्जिवंतपणांत वांटेली करता. देखून विशेष जावन ह्या पुनर्जिवंत क्रिस्ताक आमी अर्घां दिवंक जाय, कित्याक तो आमकां बरोवसो दिता, तो आमच्या जिविताक अर्थ दिता, तो आमकां सासणीक जिवीत बसयता. तुमची जबाब अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, सासणाचे जिवीत बसयलेल्या मोगळा जेजू, तुजी घड नतली काकूळ तूं आमकां दाखयतल्या मोगळा जेजू, तुज्या मोगान मरणाचेर जैत येवन जाल्ल्या मोगळा जेजू, आमच्या मरण पावल्या भावा भयणीक तुज्या मोगाच्या गोपांत सांबाळतल्या मोगळा जेजू, मरणा उपरांत जिवीत आसा म्हणलें बरवसो दिलेल्या मोगळा जेजू, पुनर्जिवंतपण म्हणलें तें सत आमच्या मरणाच्या दुखांती आमकां बळ दिवच्या मोगळा जेजू, मरणा पावले आमच्या भाव भयणी खातीर आमी मागणें करतना तें मागणें आयकुंच्या मोगळा जेजू, जिवंतपणाचे धेणे तुवें आमकां फोव केल्ल्या मोगळा जेजू, आमच्या मोगाची मरण पावता आसतना त्या दुखांत आमकां संगात दिवच्या मोगळा जेजू, त्या दुखांत आमकां कश्टा वेळार आमकां बुजोवन दिवच्या मोगळा जेजू, मरण पावलेल्या आमच्या भाव भयणीच्या आत्म्यांक सासणीक जिविताचो उसवाड फंकयतल्या मोगळा जेजू, पुनर्जिवंतपणाक योग्य जायशी आमची पातकां बक्षतल्या मोगळा जेजू, आमची काळजां बरोबर शांत आमकां उबारतल्या मोगळा जेजू, आमच्या मोगाच्या भाव भयणीच्या मरणा वेळारी आमकां एका तराचें समाधान शांती फावो करच्या मोगळा जेजू, मरण पावलेल्या भाव भयणीक आमच्या संगाता मोगाच्या बांदांत एकवटायतल्या मोगळा जेजू. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा बरवसो, जेजू जावन आसा पुनर्जिवंतपणाचें जिवीत, जेजू जावन आसा सासणीक जिविताचें दायज. आनी ह्या सोम्यातय आसा आमकां बरवसो, ह्या सोम्यातय आसा आमकां भद्र आसरो. ताचे थंय फातयेवन रावलेल्यांक कधीच तो सांडून घालिना. मरणाच्या खाळोखांत आमी चलोन वेता जाल्यार ताच्या सासणीक बरवसो प्रकाश आमचेर फांकयता आनी आमचें जिवीत उजवाडान चलयता. तर आमी उबी रावया आनी गीत गावया, सोम्याक आमी अर्घां दिवया. D14 तूं सोम्या बरवसो, तूं सोम्या भद्रासरो, रक्षक देवसो, जीन येजूसा
जय दिवसो तू सौम्या परवसो तू सौम्या भद्रासो रक्षक जय दिवसो Jesusa जय दिवसो बेना कसले संकारात झाल्या रे वारे वादळ भोवते उठल्या रे फांकय उसवाडदारेन मोजे तुझे सौम्या भरवसो एक सुरतर परिणारा वसल्या रे कांटे कोणते कितले मेळ्ळा रे दिश्ट सोना दीस तुझे वयले वाट बापा दैवत पावची तू सौम्या भरवसो तू सौम्या भद्रासो रक्षक जय दिवसो जिणी येसूसा जय दिवसो मरणा कित्याक तरा देऊया कष्टा वावटे कित्याक समजाय तुझे दवरल्यार भरवसो मोसो सासवीक जिवीत चलतलो कुरीस जिणये जड जाताना ताच्या पोटाक हांवसर अडसताना उडा सौम्या तुजो हांव काडटलो संतोषान वाडसतलो तू सौम्या भरवसो तू सौम्या भद्रासो रक्षक जय दिवसो जिणी येसूसा जय दिवसो जिणी येसूसा जय दिवसो जिणी येसूसा जय दिवसो Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवाचे उतर आम्ही ऐकूया मक्काबेवांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचा तो व्हड झुजान इस्रायलाच्या मुखेल्यान आपल्या सर्व सैनिकां कडचो दुडू जमा केलो आणि सुमार 2000 रुपयाची द्राक्मा पातकाच्या फरेकपणा खातीर बलिदाना भेटोवंक जेरुसलेमाक धाडून दिली. पुनर्जीवन मनान धरून ताणें ही भोव बरी आनी श्रेश्ठ करणी केली. कित्याक झुजांत मेल्लेले नव्यान जीवन जातले म्हूण ताका भरवसो नासलो जाल्यार मेल्ल्यां बसत प्रार्थना करचे व्यर्थ आनी पिशेपण जाते. पूण ताचो उद्देश पवित्र आनी भक्तीन भरलेलो. कित्याक देव भक्तींत मेल्लेल्यांक एक वर्त इनाम राखून आसा म्हूण तो समजल्लो. हे बरी ताणें मेल्ल्यांक पातकांतली सुटका मेळचे खातीर फारीकपणाचे बलिदान भेटोवंक लायले. देवाचे उदार हे देवाचे उपकार. दयकन बसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी मुस्तपटी मिसां दिता आनी तुमी दिसपरते मिसाक येतना वा आयतारा मिसाक येतना आमी दिवच्या मुखाल वा ताचे किसेड वांटो दिवचे मिसाचे इरादे सदांच जावन मेल्ल्या पासत वय जल्मा दीस काजाराचे आनी उरले जुबले उपर अप्रूप येनात म्हणणे आयताराचे कांय आसता. पूण हप्त्याक दिसा मध्ये मिसाक येयागी 10 मिसाचे इराद्या पैकी 9 मिसाचे इरादे सदांच जावन मरण पावलेल्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी मिसा भेटोवची. हे मिसा भेटोवची ती रीत
ते पवित्र पुस्तकांत आसा गी वा ह्या आमच्या रितीक अर्थ आसा गी वा कितें पवित्र सभेन सुरू केलां गी आमकां हाचे विशयान दिल्ली समजणी गरज आसा. बोर नोव्हेंबर 2 तारखेर आमी मेल्ल्यां खातीर मिसा मेटयली पूण तो कामाचो दीस लांब शेरपावांनी दिवंक आमकां फुरसत आसना. ल्हानसो नियाळ आमी दिवन आमी मेल्ल्या भावा भयणी खातीर मागता. पूण आमकां ह्या सता विशयान आनिल्ली जाणवाय गरज जाल्यार आमकां आमी कितें आचरण करता ताचे विशयान आमकां सारकें समजता. निमाणे 4 वस्तू खंयच्यो सकाळांक वता न्ही मोर्न धरती कोंड सर्ग तातूंत मोर्न पावतात ताजेर आमकां कंट्रोल ना. जल्माले आनी मरणाचो दीस आमकां गोत्तू ना केदाला म्हणून. मेल्या उपरांत आमकां एक झरती म्हणून आसा ताका आनीक बरो शब्द म्हळ्यार पुलगत्र म्हणून आमी सांगता. आनी पुलगत्र म्हळ्यार कितें तें आसा गी पवित्र पुस्तकांत ताका आधार आसा गी वा बेश्टें एक बेश्टांक सांगलें गी कितें चिंता आमकां पळय सभा दिता. पुलगतीन असल्या आत्म्या खातीर आमी मागाचे गी मागण्याची गरज आसा गी. तुमकां फाटल्या दिसांनी नोव्हेंबर 1 आनी 2 तारखेर एकटेशी आसा कारण मिसा वेळार 3 पवित्र सभा आसात म्हणून शिकयलेले आसा म्हणून हांव चिंता. जैतेवन पवित्र सभा, कस्टोंची पवित्र सभा आनी आमी हांगासराची यात्रीक पवित्र सभा. आनी ह्या 3 पवित्र सभा मदीं एक संबंध आसा. जैतेवन पवित्र सभा नोव्हेंबर 1 तारीख सांत भक्त काल पाप साहेबान प्रकट केलेले मात्र न्ही प्रकट करिनातले जायते आसात. आमचे साप आनी व्हडली माय कश्टांनी भावार्थान जियेल्ले खंडीत जावन थोडे मिनी सरकार आसात तांकां पांत म्हूण पासार नासचें ना कोण ना पूण तेय सांत भक्त देखून नोव्हेंबर 1 तारीख कोण पुरो सरकार आसात तांचे खातीर अर्घ दिवचो दीस आनी तांचे लागीं विनाती करचो दीस. दुसरो दीस आसा नोव्हेंबर 2 तारीख. नोव्हेंबर 1 तारीख ते सांत भक्त आमचे खातीर मागतात. नोव्हेंबर 2 तारीख मेल्ल्याचो दीस ते जावन आसात पुलगतीन आसले आत्मे कश्ट जाले आत्मे तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा. कशें सांता भक्ता लागीं आमच्या खातीर मागा म्हणून आमी मागता गी तेच बरें पुलगतीन आसले आत्मे आमच्या मागण्याक राखून आसा. आनी ही रीत पवित्र पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळटा. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें मक्काय भावाच्या पुस्तकांत ते झुजांत झुजलेले भावार्था खातीर झुजलेले आपल्या धर्मा खातीर झुजलेले जेरुसलेम देवाळा खातीर अन्य राया विरोध भावार्था खातीर देवा खातीर झुजलेले वीर मनीस ते लाटपटी मनीस न्हय भक्तिवंत जो देव आनी तांचे खातीर जो झुजे मुखेली मक्काबेव म्हणलो जेरुसलेम देवाळाक पयशे एकठांय करून धाडून दिता आनी सांगता जेरुसलेम देवाळाक वचून फरीकपणाची बली भेटया. आयच्या भाशेन सांगचें जाल्यार मिसाचे पयशे एकठांय करून गुरकारा लागीं गुरकारा बाळे भद्राबा लागीं वचून मीस भेटोंक मीस दिया. त्या अर्थान आमकां समजयत कित्याक तो करता. देवाचें उतर म्हणटा एक बरी आनी श्रेश्ठ करणी म्हणटा देवाचें उतर पाठ करणी न्हय एक बरी आनी श्रेश्ठ करणी. कित्याक म्हळ्यार ताका पुनर्जिवंतपणांत पातयेनी आसली देखून पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जावच्या पयले ताजे थंय तो भक्तिवंत जाल्यार कितें पण उणेपण आसलें जाल्यार तें उणेपण हे बलिदान भेटयलेले वरवीं नितळ जावं दी. आजय आमी तेंच करता. पुलगतीन असल्या आत्म्या थंय ह्या संवसारांत बरें जिवीत जियेल्यात पूण मनशाची अस्कत काय आसा आनी अस्कत काय वरवीं कितें उणेपण आसा तें भरती करून देव तांकां पुनर्जिवंतपणांत वांटेली करून दी. हे म्हज्या सुत्रांनी सांगलें. कॅथोलीक पवित्र सभेची दोतोर न्हू CCC कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च अपूर्वाच्या उतरान म्हणटा 1030 आनी 1031 नंबर आसा आनी थंयसर म्हणटा जी देवाच्या कृपेंत आनी इश्टागतेंत मरण पावतात पूण संपूर्ण रितीन नितळ जावनात ती मरणा उपरांत नितळ जावच्या प्रक्रियेंत भाग घेतात. असले नितळ जावची प्रक्रिया सर्गाक भितर सरूंक गरजेचे कित्याक तांकां सर्ग गॅरंटी सिद्धरामाच्या गॅरंटी बरी सर्ग गॅरंटी पूण असल्या सुवातेक पुलगत्र म्हूण आपयतात. कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा पवित्र देव त्या देवा मुखार कसलेंच मेळेपण आसूंक सादिना कसलेच पातकाक इडेना. देखून देवा मुखार येता आसतना हर एका आत्म्यान संपूर्ण नितळ जावन वची गरज आसा. देखून कितें देवाच्या कृपेंत जियेल्यात तो मिसाक आयला कुमसारांनी जाला मागण्याचें जिवीत जियेलां भावार्थाचें जिवीत जियेलां 4 जाणांक बरें करून जियेलां कितें बरें करूं शकता सकट बरें करून जियेलां
पूण इतलें बरें कर न्ही घाले पुणे उणें आसताच आपूट भांगराक वजन उणें म्हणटा देखून तांबे बरशितात देखून एकलो बरो मनीस कितलोय बरें करून जियों दी ताचे ते कितली आसता ते आसात एका वाती सकयल इल्लोसो मनी काळोख आसताच देखून तो काळोख काडून उडचे खातीर आमी देवा दिन जाल्ल्या भाव भयणी खातीर मागची गरज आसा देखून हो तात्कालीक जागो थोड्या वेळाचो आनी तांकां सांगाता बरोवशेचो जागो सगळ्याची खात्री तांकां आसा देखून आमी पेटोवची मागणी बलिदानां भक्तीक करण्यो दान धर्म हे सगळें तांकां सरकार संपूर्ण संतोष भोगूंक साध्य जाता देखून उगडापण ग्रंथांत उगडापण पुस्तकांत 21 अध्याय 27 वाक्य थंयसर देवाचें उतर कितें म्हणटा कोण सकड सर्गाक भितर वचूंक शकतात भ्रश्ट जाल्ले कितेंच थंयसर प्रवेश जावचें ना म्हणटा देवाचें उतर कितें मेळ्ळें आसा कितें भ्रश्ट आसा कितें पातकांचें आसा थंयसर कसल्याकच प्रवेश ना देवाचें उतर मुखार म्हणटा फटकिऱ्यांक खोटेपणां धरतल्यांक थंत भितर प्रवेश आसचो ना पूण जांची नांवां शेळये लागीं आसलेल्या जियेंतल्याच्या पुस्तकांत बरोवन आसात ती मात्र थंयसर भितर सरतली देखून सोम्याच्या त्या जियेंतल्याच्या पुस्तकांत नांवां बरोवन आसात थंयसर तांकां त्या जिविताचे भाग मेळटले परमेसरल्यान आनी एक पुस्तकांत हबाकूक ग्रंथांत 1 वस्वर 12 आनी 13 वळ देवाचें उतर परत आमकां सांगता सर्वेस्वरा सासणांत हांव तूं म्हजो पवित्र देव नेंगी तूं खरोच अमर सर्वेस्वरा तुजे दोळे इतले निर्मळ की अन्याय तुज्यान पळोवंक जायना तर विश्वासघातक्यांक कित्याक पळयताय म्हळ्यार देव तितलो पवित्र ह्या देवाच्या दोळ्या मुखार कितेंच खांटाळ्याचे कितेंच पातकाचे आसांत जावंक साध्य ना देखून मुखाच्या भाव भयणीनो पवित्र पुस्तक इल्लोसो गुंडायेन अध्ययन करतना जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जालो आनी सतमंता मोगण्यान कितें म्हणटा जेजू तिसऱ्या दिसा जिवन जाल्या उपरांत सरकार चडल्या उपरांत ताचे पयलें कालेंगी आसा न्ही सरकार चडल्या उपरांत किंवा पयलें जिवन जाल्या उपरांत थंयसर एक वाक्य आसा काले आसा तो मेल्ल्या मदे देवलो आसा मू तो मेल्ल्या मदे देवलो म्हणून आसा मेल्ल्या मदे देवलो म्हणल्याचो अर्थ कितें तें भोव गरजेचें हे वाक्य आमी समजूंक प्रयत्न करून आमकां कोणें सांगूं ना म्हूण दिसता जेजू मेलो तें समजता आमकां निमाण्या शुक्रार रामगो शर्मा वायकत हांव तिसऱ्या दिसा जिवन जालो इश्टाच्या दिसा उठलो शर्मा वायकत हांव जेजू मेलो जिवन जालो सगळ्यांक सारकें आमकां कळीत आसा तो मेल्ल्या मदे देवलो ही डिसेंडेड इंटू डेड म्हणटात हेल्ल म्हणटात तो मेल्ल्या मदे देवलो इंग्लिशान हेल्ल म्हण घाला हेल्ल म्हळ्यार हें कोण न्ही जेजू हें कोणाक वचो ना मेल्ल्या मदे देवलो म्हळ्यार थंयसर एक अर्थ असो आसा की आदाम आनी एवेच्या पथका वरवीं सर्गेचे दार धांपले पुर्वतान आमी कांतार सुरू करता आदवेंताच्या काळाक जेजून हे जाय पडले ते दार उक्ते करूंक म्हळ्यार पातका वरवीं सर्गींचे दार धांपले आनी त्या पातकाचेर जैते वोन जायचे जाल्यार जेजू क्रिस्तान ह्या संवसार येवचे पडले आपल्या मरणान त्या पथकाचेर ताणें जैते वोन जायचे पडले आनी ताजे उपरांत जेजू पयले कोण पण सक्कड मरण पावल्यांत नितीवंत मनीस अब्राहमादान सुरू कर ह्या सक्कड आत्म्यांक ते राखून आसले वेटिंग लिस्टार आसले ट्रेनाचे तिकेट राखून आसले बरी जेजूच्या येण्याक ते राखून आसले आनी केदला जेजू मरणाचेर जैते वोन जावन कुर्सार मरून तो जिवन जालो की तेदला तो जामिनी जालो सक्कड आत्म्यांक तो सर्गाक वचोंक अवकाश कर दिता देखून तो मल्ल्या मदे देवलो आनी तो जावन आसा एका तराचे पुलगत्र म्हणयात एका तराचे नितालयाचो जागो ते राखून आसले देखून मुगाच्या भाव भयणीनो जेजू आत्म्या रुपार वचून बंदेंत आसल्या आत्म्यांक सुवार्ता प्रगट करी म्हणटा साम पेद्रो आपल्या पयल्या पत्रांत 3 वस्वरांत 19 वळ बंदेंत आसले आत्मे म्हळ्यार पुलगतींत आसले आत्मे ते एका तराच्या बंदेंत आसात ते सुडके खातीर राखून आसात देखून मुखाच्या भाव भयणीनो पुलगत्र म्हळ्यार कितें पुलगत्र म्हळ्यार संवसारांत कृपेंत जियेल्ली देवाच्या इश्टगादेन जियेल्ली देवाच्या मोगांत जियेल्ली पूण तांच्या अस्कतकाये वरवीं तांचें तें उणेंपण आसलें 100 तांकां मेळोंक ना इल्लेशें उणेंपण आसलें देखून ते भरती करचे खातीर एक नितालयाच्या वाटेंत
बागांत ती वांटेली जातात आनी ह्या मुखांत देवाच्या मुखार देवाच्या समोर हजर जावंक ती अत्रे गुण आसात. देखून 8 बागेंत जेस देंस म्हणटा 5वा वर्सर 8वी वळ मातेवाचो वांजेल नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. देखून मुखाच्या भावन आनी भयणीनो पाद्रे पियो एक भाग्यवंत ह्या जाग कुमसाराक आनी नांव वाडल्लो ताच्या हातांत कुर्साचे गाय पडले ताच्या जिवितांतले गडीत अशें आसा. एक दीस तो रातीच्या वेळार ताच्या खोबेंतांत दारां परत आंबल्यांत मागणें करनासतना ताच्या त्या खोबेंताच्या भितर दार टोके मारता. तो दार उक्तें करता पळयतना तो एकलो मनीस येता. एकलो प्रायवंत मनीस. पाद्रे पियो विचारता कोण तूं तुका कितें जाय. तो म्हणटा म्हजें नांव पियेत्रो दी म्युरो म्हणलो इटली गांवांत. हांव मरोन सुमार वर्सां जालीं. हांव आनीकी पुलगतींत कश्टून आसा. म्हज्या आत्म्या खातीर कोणीय मीस पेटयनात. म्हाका साल्वसांव मेळोवंक कोणीय मागनात. दया करून म्हजे खातीर एक मीस पेटय. म्हज्या आत्म्या खातीर माग म्हणटा. पाद्रे पियो एक मागण्याचो व्यक्ती विशेष देवाच्या मोगान जियल्लो व्यक्ती जायत म्हणटा आनी तो मनीस वेता आनी पाद्रे पियो दुसऱ्या दिसा मीस पेटयता. आनी ह्या मनशाचें नांव आनी ते कितें ताणें विशय सांगल्ले डिटेल्स ते वचून तो त्या इगर्जेक वचून चॅक करता. अशें घडलें आसा गी ह्या वर्सा ह्या दिसा असो लोक मनीस मरण पावलो गी आनी ताका शॉक पळयतना तेजें नांव थंयसर बरोवन आसता. अशें जाल्यार फाल्यां दिसा हो मनीस मरण पावल्लो. आनी पाद्रे पियो लागीं तो दर्शनान म्हणले बरी ताका येता आनी म्हणटा म्हजे खातीर माग म्हज्या आत्म्याच्या साल्वसावा खातीर माग कित्याक हांव पुलगत्रेंत कश्टोन आसा. देखून मुखाच्या भाव भयणीनो पवित्र सभेच्या चरित्रेंत पवित्र पुस्तकांत आनी भावार्थाच्या शिकवणेंत हें सत आमकां खळीत जाता की मरण पावल्यांक आनी आमकां वेगळो आसार ना. मरण पावल्यांत बगले मुग्धले अशें न्हय. आमकां क्रिस्तांवांक आमी समुदायीक जिवीत जियेता आनी समुदाय पवित्र सणां सुरू जाता. वी बिकम ए कम्युनिटी आनी ती समुदाय जाल्यार तुटाना. अखेर वरेग ससनाच्या ससनाक ह्या समुदायांत आसांव. तो वेगळो आसार थोड्या दिसाचो पूण आमच्या मुखार गेल्ली ती आमकां राखण आसात आनी आमच्या मागण्या खातीर ती राखण आसात. देखून मुखाच्या भाव भयणीनो आमी विशेश जावन 3 रितींनी तांच्या खातीर मागयत. एक मीस दिवचे खातीर पळयात आमी 9 जण आमच्या देवा दिवन जाल्ल्या भाव भयणी खातीर मीस दिता. तांच्या भियान न्हय फुडा सोरा काल्या घरा काजार आयलें जाल्यार आनी फंक्शन आसल्यार पयले वचून मीस दितात. भियान मीस दिनाकात मोगान मीस दिया कित्याक आमी केल्लें मागणें तांकां पावता. दुसऱ्यान आमी करच्या बऱ्या करण्या मुखांत तुमी एक दान दिता जाल्यार कोणाक कुमो करता जाल्यार कोणाच्या कुमकेक पावता जाल्यार तेंय एक काकुलतीची करणी तांच्या आत्म्याच्या साल्वासावा खातीर. आनी तिसऱ्यान साक्रामेंत स्विकार करचे मुखांत जावं करो एवकारिस्त जावं करो कुमसार हे आमी निरंतर घेवन आसतना आमी एक पवित्र जिवीत जियेत्या मुखांत आमकां तांच्या खातीर मागोवंक साथ जाता. तर मुखाच्या भाव भयणीनो आमच्या देवा दिवन जाल्ल्या भाव भयणी खातीर विशेश जावन मागया उबी रावया एक गीत आमी गावया तांच्या आत्म्याक सासणाचो विशय मागोवन. येस 10 तुमच्या बुकांत येस 10. खंयच्या दिसा हांव मरण पावतलो म्हज्या मोगाच्या कादेवस म्हणटलो केन्ना देवाक वचून हांव मेळटलो ते हांव नेना. खंयच्या दिसा हांव मरण पावतलो म्हज्या मोगाच्या कादेवस म्हणटलो केन्ना देवाक हांव वचून मेळटलो ते हांव नेना. तरी एक दीस तो खंडीत उदेतलो देवान म्हाका निर्मिल्लो. तरी एक दीस तो खंडीत उदेतलो देवान म्हाका निर्मिल्लो. एक दीस
देव म्हाका आपयतलो हर एकल्याक आसा दीस आपलो एक दीस देव म्हाका आपयतलो हर एकल्याक आसा दीस आपलो तयाराय हांवें करूंक जाय देव म्हाका आपयताना तयाराय हांवें करूंक जाय देव म्हाका आपयताना धवी न्हेसून हांवें न्हेसूंक जाय ताच्या जेवणार बसताना एक दीस तो खंडीत उदेतलो देवान म्हाका निर्मिल्लो एक दीस तो खंडीत उदेतलो देवान म्हाका निर्मिल्लो एक दीस देव म्हाका आपयतलो दिसोम्या धी म्हाका आदार तुजो हालेलुया 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 देवान म्हाका हालेलुया दीस हालेलुया 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 येशूया धी म्हाका Praise the Lord. Hallelujah. 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 दयेकरां मिदी बिगल्या मगाच्या भाव भयणीनो विशेष जावन हे आराधन विशेष जावन दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार जावन पळोवन आसात टीव्ही मुखांतर युट्यूबा मुखांतर आनी जायते जण ह्या आराधनांत वांटेले जातात ह्या मागण्यांत आनी साबार गरजो ते सांवा ही रादे विशेष जावन ह्या आराधना वेळार मागचे खातीर आमचे लागीं विनंती केल्ली आसा ह्या वेळार विशेष जावन सक्रामेंतांतल्या सोम्या लागीं सगळे आमचे ही रादे आमची मागणी आमची ते सांवा भेटोवन दिवया थोडी ते सांवा जी हांगासर आमकां दिल्यान ती वाचून सांगता आसतना मदीं दीस तांचे खातीर आमी मागया सोमी जेजू क्रिस्त जिवंत देव ह्या उकारिसान खरोच हजार आसलो ह्या सकट आमच्या भाव भयणीच्या गस्तांक पावोवन दी गरजांक पावोवन दी तांणी यात्रेगान केल्ले मागणे सोमी तांकां फावो करून दी आनी तांच्या जिवितांत सोमी संतोष समाधान सुख संतोष तृप्ती तांकां लाभोवन दी भलायकी तांकां दिवन दी पिडेंतली तांकां सुटका दिवन दी आनी हाती धरली योजना पोंदाक पावोवन दी सगळे आमची गरजो ही मागणी ते सांवा सोम्याच्या पांयांत आमी भेटोवन दिवया एका भावाक एकाची बोट बऱ्या तर मोलाक विकून वचूंक आनी त्या बोटीक अशें सगळे रीण फारीक जावंक आनी तुज्या मतीक समाधान जावन मेळोवंक तो मागोवन आसा तांचे खातीर मागया बेंदूर जावन उलवीस म्हणलो भाव आपणाक बरी भलायकी मेळोवंक नेस्कत काय गूण जावचे खातीर मागता ब्रह्मावर जावन एक बहीण आपल्या पुताक दुबय वचून विजीट विजा कर जावच्या आदी एक बरें काम मेळोवंक आनी खालते जावन समजून उलोवंक ताचे खातीर मागता एका बहिणीचे प्लेटलेट्स ट्रिटमेंट घेतल्या उपरांत परत परत उणें जात्या एमआरएकार पिडेंतले सुटका मेळोवंक गूण जावचे खातीर ती मागोवन आसा सो मी ताका गूण करून दी म्हूण मागया एक बहीण आपल्या पतीच्या भलायके खातीर मागता भलायकी बरी ना विशेष अस्कत जाल्या ह्या पिडेंत जावन बरो जावंक ती मागता तशेंच तिच्या पुताक एक बरी सैरीक मेळचे खातीर ती मागोवन आसा फिलोमिना तावरो म्हणली बहीण ब्रेन क्लॉट जावन आस्पत्रेंत आसा ICU ती आसा बेगीनच बरी जावन भायर येवन दी म्हूण कुटुंबाची मागोवन आसात एका भावाचे रीण विशेष जावन आसा फारीक करची वाट दिसना हे फारीक करूंक वाट मेळचे खातीर ते मागोवन आसात
एका बाबाचे क्रिएटिन लेवल हाय आसा ते उणें जावंक डायलिसीस नासतना किडनीची पिडा गूण जावचे खातीर मागता. कुंदापूर जावन एका भयणीक बरें खाम मेळचे खातीर मागोन आसा. एक भाव हॉस्पिटल आसा ताची पिडा गूण जावंक आनी ताजो एक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचचे खातीर मागोन आसा. दुबयंत एका भयणीक काम करचे कडेन मदीक समाधान मेळोवंक आनी धन्या लागीं बऱ्या तरान चलोवंक वचोवचे खातीर मागता. एका भावाचे युरीक एसीड देवंक आनी ताच्या हातापांयची गांठीची दूख गूण जावचे खातीर मागता. एका भयणीक तुज्या दुवेक इस्कॉलाचे फीस बांदूंक मस्कस जातात बऱ्या मोलाच्या मनशा जावन खूब मोग मेळचे खातीर मागोन आसा. एका भावाक लिवराची पिडा आसा त्या पिडेतान बरो जावंक तुज्या पांयांक चलोवंक बळ मेळचे खातीर मागोन आसा. केवीन म्हणल्यार भावाचें बे पयस जावंक आनी ताका बेंगलोर बरें काम मेळचे खातीर बरी भैरीक सैरीक मेळचे खातीर मागोन आसा. एकल्या कॉन्स्टिपेशनाच्या पिडेतान गूण जावंक युरिनान प्रोटीनचे रावंक उणें जावंक तशेंच शिराची पिडा गूण जावचे खातीर मागता. एक भयण तुज्या पतीन भावार्थान जेवचे खातीर मागता आनी ताणें मलायका संस्थान गेल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक मागतात आनी वायट सत्यांतले सुटका मेळचे खातीर मागतात. नॉर्बर्ट मोनीस म्हणल्यार भावाचे किडनीची पिडा गूण जावंक आनी डायलिसीसाचे उणें जावंक मागता. दुबय जावन एक भाव ताका एक विजा जावंक मागता. 2 वर्सां जावन विजा ना बेगीन जावं दी म्हूण मागता. एक महाराष्ट्राच्या स्त्रियेन जायतेच्या पयशे काडून घेवन नपयस जाल्यार ते खंय आसल्यार मेळोवंक आनी दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक मागोन आसात. दुबय जावन एक भयण तिका एक बरें काम मेळचे खातीर मागोन आसात देवा घरकान्नी दितात. इस्रायलांत एका भावाची विजा बऱ्या तरान जावंक मागता. एका भावान दिल्ले रीण फाटीं मेळोवंक आनी त्या पयशांनी आपले रीण बऱ्या तरान फारीक जावंक मागोन आसात. एकल्या भावाचे येवच्या हप्त्यान जावंक आसचे प्रॉस्टेट ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक मागता. दैवीक अमृत संस्थांनी सर्व यात्रेक पयना बऱ्या तरान जावंक आनी ह्या दिसांनी आरंभ केल्ले मेडिकल टेस्ट बऱ्या तरान चलोवंक मागतात. आमच्या फिरकेचेर जावंक आसच्या हॉलाचे लायसन्स बेगीन जावंक मेळोवंक आसचे सरकार आरिदान बेगीन मेळचे खातीर मागोन आसा. आमी विशेश जावन ताचे खातीर मागया. ह्या आराधनांत कुमो केल्ल्या फुलां दिवन कुमो केल्ल्या आनी सर्व दानी पासत आमी विशेश जावन मागया. ह्या दिसांनी बटेकार मस्त नश्टर आसात तांकां बरी मासरी मेळोवंक तांचे रीण फारीक जावंक आनी तांचे बिझनस बऱ्या तरान चलोवंक मागतात. सांगात आस आमच्या गरजां खातीर मागया. ह्या वेळार उडास काडया. कोणें आमच्या खातीर मागोवंक सांगलां. एका कुटुंबाक घर बांदूंक भायर सरल्यात. ते घराचें काम आरंभ केल्लें. कितें सडकळ नासतना शबिदायन पदाक पळोवंक विशेश जावन घराच्या कामां तिदरतना बोर घालूंक ताणें येवजिलां. तांकां बरें उदक मेळोवंक आनी सगळें तें गरबांचें येवजन कितें सडकळ नासतना कितेंच रिणाच्या हंगांत पडनाशें बऱ्या तरान तें घराचें काम जावचे खातीर मागया. येवकारी संत स्वामी ते मागणें आयकून दी म्हूण मागया. ह्या वेळार आमी हात उबी करया. विशेश जावन ह्या सर्व गरजां खातीर आमी मागया. स्वामी सगळ्यांचे आमचे मागणें आयकून दी. निरंतरी सम्याक उलो मारया. हालेलुया 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 मोगळा सोम्या ते आमच्या सर्व भाव भयणींनी तुजे मुखार उबारलेली आमी हांगासर उसारलेली तशें उसारनातलेली सर्व आमची मागणी दायन तूं आयक. आमचे गरजो कितें म्हूण तूं जाणाय. सर आमचे गरजो तुजे मुखार दवरता. तशेंच जावन सर आमच्या पिडेस भाव भयणींक तुज्या पांयांतल्यान भेटून दिता. आमच्या पिड्यांतल्या आमकां सुटका दी. आस्पत्रेंत आमची चिकित्सा बऱ्या तरेन मेळोन जावं दी तें ऑपरेशन जावं दी तें चिकित्सा बऱ्यांतली बरी चिकित्सा मेळोन सर पिड्यांतले आमच्या कश्टांतल्या भाव भयणींक पिड्यान आसल्या भाव भयणींक तूं गुण कर. विशेश जावन विविध योजना हाती घेतल्या आमच्या भाव भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. बटीचेर मास्तीदरच्या सर्व मास्तीदरच्या कामेल्यांचेर दुसऱ्या बिझनेस करच्या भाव भयणींचेर गरबांच्या भाव भयणीचेर तांचे मागणे तूं आयक. कामाच्या सत्तेरस्य युवजनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. बरे सैरीक सदनाच्या युवजनाचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या कुटुंबात समाधान दी. आमच्या पिलकाच्या नाती धरल्या सर योजनांचेर जावं करून हॉलाचें योजन जावं इतर योजन सगळे तुज्या पांयांतल्यान भेटोवन दिता. ताय घेवन तूं आयक मोगळा सोम्या जेसू. सर आमच्या गरजांक तूं पाव. कितें आमचे योजन आसा कितें आमचे मागणी आसात कितें आमचे गरजो आसात सगळे तूं दया कर मानून घे.
आमच्या मागण्या तो ऐक आमच्या घर आमकां पाव आमकां सुटका दी जर बदपासांतले आमकां सुटका दी पथकांतले आमकां सुटका दी कश्टांतले आमकां सुटका दी जे कितें आमी हातां धरले सर्व योजना आमच्या रिणांतान आमकां सुटका दी आमकां सर्वांतान कश्टांतान अनवरात आमकां राख सुमया जेजू हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. पवित्र आत्म्याची मजत आम्ही मागया पवनात्मने प्रिया पवनात्मने इळिದು ಬಾದೆ ಬೇಗಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾದೆ ಬೇಗಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಳಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಏರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. वचनो पवित्र आत्म्याचे आशीर्वाद सक्रामेंतांतल्या समयाचे आशीर्वाद आमच्या देवान येवं दी. सक्रामेंतांतल्या देवाक समयाक आमी आराधना करून या देवाडा सक्रामेंताक घालया. येद्यावोडा सक्रामेंता सहस्रनामन करूया पूर्विल्या त्या रूपावतला नव्यो रीती आदार्या सोवेच्या अस्कत्विष्या भावाताचे बळिया जशे बाबा तशेच पुता उल्हासाने स्तुती जाण पदवी महिमा ससना ससना एका
तुका दोगांच्या स्पिरितान समासानी आवडता. प्रार्थुया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचा उगडा असतोय आमकां सोडला. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या. सोमी तुका राखतलो हें तूं जाणा जा. तुका रचलोलो सोमी तुका सांबाळतलो. दुस्मना हातांतलो तुका सोडयतलो.